नमस्कार पळोवया इलेक्शन एक्सप्रेस। काँग्रेसीचो लोकसभेचो उमेदवार गिरीश चोडणकराचो प्रचार वालपय पावला। थंय आदलो मंत्री आनी आमदार पांडुरंग भटाळीचो चलो सिद्धेश भटाळीन काँग्रेसीत एंट्री मारली। गिरीश म्हणटा वाळपयकार बीजेपीक विटल्यात। हांवें आयज काँग्रेस पार्टीन एंट्री केला। म्हजे डॅडी कांयच फॅमिली पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नासतना काँग्रेस पार्टीक काम करून ते MLA जावन मागीर फुडें वचून सिवील सप्लाय मिनिस्टरूय जाले आनी एकदम सिंपल मनीस आशिल्ले ते आनी काँग्रेस पार्टीक तेंच्यांनी फूल आपले पॉलिटिकल हे काँग्रेस पार्टीनूच हे केले आपले। विश्वजीत राणेच्या कार्यकर्त्यां भितर मेळ्ळी आनी विश्वजीत राणेचे कार्यकर्ते ती विकल्ले आसात आनी ते म्हणटा आमी बीजेपीक बुद्ध शिकयतले ह्या फावटी आमचो अपमान जाला तेजो आमी बदलो घेतले आनी ह्या फावटी तेणी सांगला ह्या अपमानाचो बदलो म्हणजे आमी काँग्रेसीक चिक्को। सगळ्यो कम्युनिटीज ज्यो करता बहुजन समाज बहुसंख्येन आसा, जे शेतकरी आसात ते दुखवलेले आसा, मायनिंग डिपेंडंट आसा ते दुखवलेले आसा, टुरिझमाचे लोक आशिल्ले ते डिपेंडंट आसा, बेरोजगार युवक जॉब्स दिता म्हणलेले नाल्यार 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्तो दिता म्हणलेले ते नाराज आसा। खुश कोण आसा? कोणूच खुश ना। बीजेपीचे कार्यकर्ते ना खुश आसा। बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगतात आमी ह्या फावटी तांकां बीजेपी जर आमची सारखी उरतली जाल्यार ह्या फावटी आमकां बीजेपीच्या विरुद्ध वोटींग करपाक पडटलें। आनी फोडतोड केल्याक प्रिंसिपल ना, मॉरलिटी ना, मायनिंग काबार, टॅक्सीवाले काबार, टुरिझम काबार, सगळी अनएम्प्लॉयमेंट सगळो प्रॉब्लेम केल्लो आसा। सो लोकां भितर प्रचंड नाराजी आसा। हे नाराजीचो सूर लोकां भितर दिसलो आनी हेज्या व्हडलो सूर विश्वजीत राणेचे जे समर्थक आसात, तेजे जे सपोर्टर आसात, तेजे वेलविशर आसात, तांकां जेन्ना मेळ्ळे तेणी सांगलें आमकां की आमी विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जातलो म्हणून खूब उमेदीन आशिल्ले। विश्वजीत राणेक तेणी मुख्यमंत्री पद दिलें ना आनी हेजे बद्दल आमकां खूब वायट दिसलां, आमकां खूब दुखलां। बीजेपीन आमच्या लिडराचेर अन्याय केलो, दवरो गेलो। त्या प्रमाणे बरें दिसता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचे गिरीश चोडणकर सर हांकां बरो पाठिंबो मेळटा, जाणट्यांचो जावं युवकांचो जावं। तेंच्यांनी मुद्दाम जे आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना मुद्दाम तेंच्यांनी येवन हात दिताले आनी सांगताले तुमी गो हेड, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा। म्हापशा पोटवेंचणुकेक बीजेपीचो उमेदवार जोशुआ डिसुजाक आपल्या जैताचेर पूर्ण विश्वास। तो म्हापशाभर सध्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांक घेवन प्रचाराक पेटला। आयज आमी वॉर्ड नंबर 3 भोंवता। कावन्सिलर आसा मार्टिन कारास्को, एरिया इज दुलेर एंड करासवाडा हायवेक तेकोन आहा। आतांच सुरू केला आमी, रिस्पॉन्स बरो मेळटा। चडशे लोक आहा ते डॅडीक वोगोताले, सो ते डायरेक्ट कॉन्टेक्टान आहले डॅडी कडेन। सो सगळ्यांनी दाखयला आपलो सपोर्ट दाखयला, खूब जाण भायर सरला। तशेंच आमी हो वॉर्ड 8 मेरेन करतले, सो 3-4 वरां उरल्या। तेंचे डिफिकल्टी आहा, थोडी सिवीक डिफिकल्टीज आहा, कोणाक स्ट्रीट लायटाचे प्रॉब्लेम आहा, ड्रेनाचे कितें प्रॉब्लेम आहा, हायवे वायडनींग जाता हांगा, सो ते थोडे विशय आहा ते आमी बसून डिस्कस करतले। म्हापशेचो काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकरान म्हापशा प्रचाराक नेट धरला। ताणें शुक्रारा म्हापशा बाजारात प्रचार केलो। शुक्रारा म्हापशा बाजार भरता। आणि तुमकां सगळ्यांक अपील करता की म्हापशाकारांनी ताका बरें मतां मारून निवडून हाडून आमच्या गोंयच्या विधानसभेत धाडपाची अशी ते अपेक्षा करता। ती कोण खंय कितें करता ते दिवपाक, ती बॅगां एक्सचेंज जाता, ती बॅगां एक्झॅक्टली कितले पयशे आसता ते खूब डिफिकल्ट करता। इन्कम टॅक्स सगळे आयज खंय इन्कम टॅक्साक कितें पावर उरला? आयज CBIचो पावर काबार केला। आयज जजीस रस्त्यार येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतात न्याय मागपाक, ज्यांनी न्याय लोकांक दिवपाचो आसता। आयज जे हे आसा RBI डिस्ट्रोल एक इन्स्टिट्यूशन उरला देशांक, आयज इन्स्टिट्यूशन काबार केला। फाटल्या हेतून कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना हो एक सूर आहा। तोच तो डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आमी
फटाफट फुडें व्हरतले. डेव्हलपमेंट मेन आमची सिटी आहा ती कंजेस्टेड जाल्ली आहा. लोकांचे जे भुरग्यांक तशेंच जाणट्यांक आमचे कला मंदिर जाय, रवींद्र भवन हांगा म्हापशान जाय, असे खुबशे म्हापशाचे इश्यू आहा. ह्या इश्यू काही वर्सां जाली आतां ह्या इश्यूचे सुटावे जायत ना. आमी निवडून येयल्या बरोबर हे इश्यू हातून घेतलो आनी जाता ते बेगीन. टायम दिनासतना पयलीं आमचो म्हापसा बस स्टँड तो हातेचें काम हातीन घेतले. अशे जे म्हापशाचे इतर सुविधा आमकां कितें जाय, इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, इलेक्ट्रिसिटी आयज आमी पळयता हांगा म्हापसान लो वोल्टेज आहा. जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दिवन आयज जे हांवें काँग्रेस पक्षाची म्हाका तिकेट मेळ्ळ्या, ती काँग्रेस पक्षानूय हांव जो प्रामाणीक आहा म्हणून म्हाका आयज हे तिकेट दिल्ली आहा. आनी सगळ्या म्हापशेकारांच्या विश्वासान आयज जो हांव फुडें सरला म्हाका खात्री आहा येता ते 23 तारखेक जे आमचे नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट बाबा गिरीश चोडणकर तशेंच हांव काँग्रेसीक जे हातीचो बटन दामून आमकां दोगांयकूय हांगा भरघोस मतां दितले यात शंका ना. घेऊया एक ब्रेक. एल्विस गोमसान वास्को आपल्या प्रचाराक नेट धरला. तो आपाचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार. वास्को खंय चेंज जाय. आम आदमीचे साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट जे आसा लोकसभेक एल्विस गोम्स ते आदले हांगा वास्को चीफ ऑफिसर आसले. काल तांच्यांनी वास्कोन एक सगळे कडेन कॅम्पेनींग चालू केले. मार्केटातले सगळे दुकानांनी तो गेलो आणि So many people have come out. See, the entire municipality has come out there. They know whom to vote this time. People are fed up. कंटाळलेले आहे लोक. So people are waiting for a change. That's why I get such tremendous response in Vasco. And Vasco is like my second home. what issues you will take in for Mormugao especially? Mormugao is, I always consider Mormugao requires the maximum attention. It is one of the most important towns in Goa, but neglected. Everybody who comes gets elected neglects this place. And I know the pulse of Vasco. Definitely I will bring about a change. Any specific issues? Specific, so many issues. Infrastructure issues are there. Your pollution issues are there. What issues are not there in Vasco? Vasco is actually the hub of people. You see, this is a melting pot of so many communities. But what they get in return? Nothing. I know 100% Vasco needs attention and it will get all its attention from us. Any big meetings in Vasco you can? Vasco, I am not very sure, but 13th we are having a meeting in Margao. So as Mr. Kejriwal comes, definitely we will try and meet people here also. साकवाळे बिट्स पिलानी कडेन एका कॉम्प्लेक्सात ओयो म्हणटा ती हॉटेल बुकिंगाची कंपनी बेकायदेशीर दुबावीत धंदो चलयता म्हूण बिल्डिंगीतले लोक चाळवल्यात. लोक म्हणटा ट्युरिस्ट आनी कांय गोंयकार 2-3 वरां खातीर रूम घेतात. तांणी आतां पुलीस कंप्लेन केल्या. आकार हावजींग सोसायटी बिट्स पिलानी फाटल्यान जी एक व्हडलें कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत खंय सर्वीस रूम वयोन भाड्याक दिल्ले आसा. रूम करून रेंट आउट करता. थंयचे रेजिडेंट सांगता की जे लोक रुमान येता ते थोड्याच वरां खातीर येता. केन्ना केन्ना खंय एक चलो आनी 4 चेडवां, केन्ना 4 चेडे 1 चेडो अशें करून ते रूम खंय फक्त थोड्या वरां खातीर येता. ते गेस्ट खंय सकयल पार्कान स्विमींग पुला कडेन धाकटे धाकटे भुरग्यांच्या फुड्यान नाकाशिल्लीं नाटकां करता. आनी हाका लागून लोकांनी काल बोवाळ घातलो. लोकांनी लास्टाक फ्रस्ट्रेट जावन कंप्लेन दिली पूण तांचे कांय एक्शन जालें ना. पंचायतीन गेले. पंचायतीन तांकां सांगलें की आमी कसलेच इश्यू परमिशन करूंक ना हे हॉटेल चलोवपाक. पूण काल लोकांनी रागाच्या भारान सगळे गेस्टाक घेवन भायर धांवडपाची एक प्रतिक्रिया चालू केली. पुलीस आयले. पंचायतान आयज तेंच्यांनी शोकस नोटीस धाडला वयोक. दे हॅव टू प्रेजेंट द डॉक्युमेंटेशन आनी बिल्डराकूय धाडला तेंच्यांनी. ते बिल्डरान ते एप्रोच करतले ते येवन गेले म्हणटा पूण अजून आमकां अपडेट मेळना. फाल्यां घडये आमी फाल्यां वयतले पंचायतीन. पुलीस म्हणटा आमी एप्रोच तांकां दिले, नंबर दिले, बोरकराचेय नंबर दिले आमी आनी आमचे बी नंबर दिले. येवन आतां ऑलमोस्ट 20 दीस जाले आसतले पूण अजून आमकां एकूय कॉल येवना पुलिसाचे की येवन सेटलमेंट करूं या कितें करपाक काय आमकां खबर ना. ते लोक म्हणटात ते आर फ्रॉम ओयो, ते गेस्ट दे आर फ्रॉम ओयो. पण आमी जेन्ना ओयो विचारलें तुमकां कितें परमिशन कितें आहा, लेटर आहा, ते म्हणटा तांचे कडेन कांयच ना. बट दे आर रनिंग अ कमर्शियल बिजनेस ऑफ हियर. सो वी वेंट टू सी. इट वॉज 1 गर्ल एंड अराउंड 4 बॉयज ऑफ हियर. ते 4 चेडे कितें धाडले आनी आमी ते दार सुद्दां उगडपाक गेले, दार उगडपा ना. आनी आमी ते मागीर ओयोक तांकां अप्रोच केले. ते म्हणटा तेंचे कडेन चावी ना काय ना म्हणटा.
पूण आमी ते ओयोग केन्ना विचारलो पळय तुमकां लायसन्स हा घेता तो म्हणटा हा आसा म्हणटा आमकां 2 म्हयन्यान सांगता ते. Issue here, what have you been facing this last 3 months? Yes, we are the residents of Akar Heights, and for the past 3 months, we've seen that OYO has been running. They are running around 26 rooms here, and we see that people are checking in here, but it's not like how you normally check into a hotel. But we see there is a check-in of just hourly basis, which is, you understand why would someone check in on hourly basis, and we see 4 men checking in into a room with 1 female, and doing inappropriate behavior around the park and the pool area where the kids are playing. We asked them to produce documents. We said, okay, if you all are running you're running a show here, we need the valid documents. So whenever we ask them to produce it, or whenever you check into a hotel, you have a certification, right? We ask them to give any kind of proof that you're allowed to run here. They don't have, and in fact, they're asking us to write a request letter, and then they're going to, which doesn't make any sense. I mean, if you're running a show, you show us the proof that you got a permission to run a show in a residential complex. And now it's the water has gone above the level, and we are not letting anyone check in, or we are not letting OYO run the show here. हॉटेल अशें म्हणजे इंटरेस्टेड लोक येता काय लोकल लोक? सगळे असतात. आमी कोणाक विचारूं शकना. आय मीन दे हॅव देअर रजिस्टर, बट देन वी डू नॉट गेट इन टू दॅट डिटेल्स. बट पळयला जाल्यार इट इज लायक द लोकल्स ऑल्सो आर देअर, भायले येतात, बट आय थिंक मोस्ट ऑफ द टायम्स द illegal activities are the locals who are actually making a problem over here. I mean, they come here for a couple of hours, 2-3 वरां कधी check-in जातात आणि move जातात बाहेर. We do not know what is happening. To my higher authority, and they will take the actions accordingly, and whatever the documents are required, we will show it to you. Now you're shifting, sir. I'm just discussing with the higher authority, and they will inform me what actions to take. Will the guests have been shifted? The new guest won't be arriving as of now, and for the instead guest, I will be just discussing with my authority. फातोड्या नुस्तेकारांचो ऑल गोवा क्रिकेट टुर्नामेंट जालो. नुस्तें मारपी ते नुस्तें कापप्या मेरेन हातून वांटो घेतिल्लो. जी फाटले 20-25 वर्सान आमचें असोसिएशन आसा ताणें एक बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडला. हांव त्या भुरग्यांक देखून शाबासकी दिता, आनी मोठ्या ताळयेन त्या भुरग्यांचो तुमी एक जे टुर्नामेंट घडोवन हाडला तांकां तुमी शाबासकी दिवची. तुमी ताळयो दिवन ताका शाबासकी दिवची. आणि जी टीम हांगा पार्टिसिपेट केल्ली आज, जी फिश कट्टर, नुस्तें कातरपी, हांव म्हणा फिश कट्टर ते इंग्लीश नाका, आमी कोंकणीच उलया. नुस्तें कातरपी, नुस्तें धरपी, नुस्तें मारपी, नुस्तें विकपी, जे गोंयकार चिंततात की एक नुस्तें धरपाचो धंदो आसा तो लो कॅटेगरीचो धंदो, पूण ते आज आमचे भुरग्यांक नुस्तें मारपी, नुस्तें विकपी, नुस्तें कातरपी तेमी दाखोवन दिला आमी क्रिकेट खेळपाक शकता म्हणून. आनी हे आमचो पॉवर आमी अशेंच चालू दवरतले. आनी जे भाशेन आज तुमी खेळ्ळ्यात हांगा, हांव तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन करपाक सोदता की तुमी फुडें आमचे एक भुरगे आसा ते तरणाट्याक तुमी एक प्रोत्साह करतले, आनी तांकां फुडें एक क्रिकेटी भितर तुमच्या भुरग्यांक फुडें एक बरो एक प्लेयर करतले अशें म्हूण हांव मान घेता. हम लोग के लड़कों ने बहुत मेहनत की है. हम लोग डेली खेलते हैं वहाँ पे. सब लोग अपने ग्रुप के ही हैं. कोई बाहर का नहीं. कोई इशू किया था कि सब लोग बाहर के लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है. सब लोग अपने हैं. हम लोग शानू के ऊपर उम्मीद रखे थे कि खेलेगा. बैट लग गई. हम बैकफुट भी रखे थे कि पीछे कोई है खेलने वाला. अगर वो आउट हो जाता हम लोग उससे अच्छा खेलते. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. फॉलो करात प्रुडंट.